विका पयलीं घातलेले ते पिटिशन ते घेवूंकूच ना. पाड मातशें कितें आयकलें जजान आनी ते पिटिशन 6 तारीख सगळे आमी लॉयर आमचोय लॉयर आहलो तेजो लॉयर आहलो ते पिटिशनान जेन्ना लास्ट 6 तारखेक कोर्ट 5:50 सुद्दां कोर्ट चालू आहलो कित्याक आतां वेकेशन आसल्या कारणान हियरींग थंय आनी कोणाचे आर्ग्युमेंट चालू आसले दुसरे मॅटराचे 5:50 जेन्ना जज उठपाच्या टायमार सगळे उबे रावले. आमचे लॉयर रावलो सुरेश लक्ष्मण कलांगुटकराचो लॉयर उबो रावलो आनी तेणी 2 मिनटां जजा कडेन उलयलो आनी सांगलें जजाक की आपली स्टे मागले एजीएमाची म्हणून. तेन्ना आमचो एजी गोंयचो एजी तेणी स्टेटमेंट केलो की द इमिडिएटली प्रेसिंग नीड ऑफ द इंटरिम ऑर्डर मागलेली ते ऑर्डरीचे मागता आसतना एजीन एक स्टेटमेंट केलो की a statement is made before the by learned advocate general appears the administrator for the administrator of the second point of the agenda will be deferred. अशें म्हणून तेणी सांगलें की आमी एजीन सांगलें की आमी तो अजेंडा जो येयला सेकंड आयटम जो इलेक्शन घेवपाचो तो आमी घेयना म्हणून कोणी एजीन सांगलें एटॉर्नी जनरलान. म्हणून तेज्या प्रमाणे ही ऑर्डर पास जाली की एजीएमान जो पयलो आयटम आहा दुसरो जो आयटम आहा घेवपाचो ते आतां 10 तारखेची जी पळय एजीएमान आहा तो विशय ते घेवचे ना. पूण आतां तुमकां हांव सगळ्यांक दिता ऑर्डर. आतां प्रश्न जो आहा जो पळय एडमिनिस्ट्रेटराक एपॉयंट केला तो एपॉयंट एडमिनिस्ट्रेटर केला ते कांय अटी आहा बायलॉजान एडमिनिस्ट्रेटराक ज्यो ऑर्डर काडल्या ती अशी ऑर्डर आहा की बायलॉजा प्रमाणे तेणी वचपाक जाय आनी खंयचीय गोश्ट जर कंपनी करतलो त्या गव्हर्मेंटाक सांगून गव्हर्मेंटाक हे करून तेणी करचें पडटा. पूण म्हाका आतां अशें दिसून येयला की जी पळय तेणी नोटीस दिल्या ती सरकाराक म्हाका दिसता तेणी सांगूंकूच ना कित्याक नाल्यार एजी हो स्टेटमेंटूच करचो नासलो. सपोज जर सरकाराक मान्यता सरकाराची तेंची मान्यता आसली की एजीएम घेवन जनरल बॉडी घेवन इलेक्शनां वचपाची जाल्यार एजी म्हाका दिसता हो स्टेटमेंट करूंक शकता. म्हणजे अशें म्हाका दिसता कितली खात्री आहा ती हांव नको म्हणून एजीन हो एखादो स्टेटमेंट केला आसतलो आनी एजी स्वता एडमिनिस्ट्रेटरच्या वतीन उबो रावन तेणी सांगलें की आमी तो प्रश्न फाटीं घेता. आतां प्रश्न कसो येता तेणी जनरल बॉडी आपयल्या 10 तारखेक तेणी जनरल बॉडी आपयल्या. एक्चुअली जनरल बॉडी कशें आसता जेन्ना वार्षिक जनरल बॉडी आपयता त्या टायमार हे पळय फाटले एजीएमान जे कितें विशय आसता ते ह्या एजीएमान ते पास करपाचे आसता. वर्सनीक ते एजीएम जाता कित्याक एज पर बायलॉज सेकंड संडे मेच्या म्हयन्याक घेवपाचे आसता. पूण तेणी हांगा ते तशें बायलॉजा प्रमाणे तो वचोंक ना. एजीएमान फाटले मिनिट्स घेवपाचे आसता मागीर ऑडिट रिपोर्ट सबमीट करपाचो आसता ते तेणी घेवंक ना. तेणी कितें केलें सर्व पात्र सदस्य अदपाक म्हणजे जे पळय कोण मेंबर आहा तांकां स्कुटनी करून इलेक्शनाक घेवपाचे हे तेणी ठरयलें ह्या अजेंडा प्रमाणे. आतां बायलॉज आमचो कितें म्हणटा सरकारान ताका जो एपॉयंट केला ते बायलॉजा प्रमाणे डिसिजन घेवपाक. पूण बायलॉज आमचो कितें म्हणटा की सपोज जर मेंबरांची जर स्कुटनी करतलो जाल्यार ताका एक्झिक्युटीव कमिटी आसची पडटा आनी एक्झिक्युटीव कमिटीक मेंबरांची स्कुटनी करपाक शकता. कित्याक ताका फॉर्म लागता मागीर तुका ताका प्रपोज सेकंड लागता आनी एंटायर गोंयान 12 तालुक्यान जे आमचे पळय समाजाचे बांदव आहा एकलो एडमिनिस्ट्रेटर स्कुटनी करपाक शकना. तेन्ना म्हाका दिसता जे पळय जनरल बॉडी तो घेता आतां ऑफकोर्स आमी हेजे फुडें चॅलेंज करपाची ती ह्या पॉयंटाचेर कितें आहा तें हांव म्हज्या एडवोकेटा कडेन डिस्कस करून करतलो. आतां दुसरो पळय जो पॉयंट आहा ह्या संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारी समिती करता निवडणुका घेण्यासाठी कार्यपद्धती आणि वेळापत्रक ठरवणे हो तेजो आतां डिफर केला हायकोर्टान एजी जावन. डिफर करून तेणी कितें केलें काल मागीर एक कॉरेजंडम काडला लोकमतार आनी हेजेर येयला कित्याचेर गोमंतकाचेर कॉरेजंडम काडला. गोमंतक भंडारी समाजाच्या सभासदांना
याद्वारे सूचित करण्यात येते की वरील सदर नोटिसामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अजेंडा विषय नंबर 2 म्हणजे सेकंड नंबर म्हणजे संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारी समितीची निवडणूक घेण्यासाठी पद्धत आणि कार्यमर्यादा ठरवणे हा विषय पुढील सूचनेपर्यंत स्थगित करण्यात आला. सदर दुरुस्ती रीट याचिका मध्ये माननीय मुंबई उच्च न्यायालय गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार करण्यात आलेले आहे. असे अजेंडामधील इतर सर्व विषय पूर्वीप्रमाणे सांगितले. आता हो अजेंडा एज पर कॉरिजेंडम हो अजेंडा त्याचा योजना बाकीचे इतर विषय हा त्याका काय आमचो विषय एकूच हा की जो तरी आता पहिलो प्रश्न घेतला तो तरी भायलो त्या प्रमाणे घेऊ ना. आता किती झाला सरकारने एक नोटिफिकेशन काढलेले. सरकारचे एक नोटिफिकेशन हा गॅजेट अमेंड केला 20A म्हणून तेजे सरकाराने नोटिफिकेशन काढलं आणि ह्या नोटिफिकेशनाप्रमाणे सरकार फाल्यां जर खंयची संस्था आणि ते संस्थेन जर फाल्यां कोणी ऑब्जेक्शन घातले. आता आम्ही रिन्युअल मागलेले 2025 थंय आमच्या जेका म्हणजे ज्ञाती बांधवान थंय ऑब्जेक्शन घातले तो कित्यानूच नासलो. आता त्या ऑब्जेक्शनाचेर बेजीचेर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारान गव्हर्मेंटाक फायल धाडली आणि गव्हर्मेंटान तेजेर त्या बेजीचेर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट केलो आणि अजून पासून म्हाका रिन्युअल दिवंक ना. हायकोर्टाचे डायरेक्शन आसले की विदीन 4 वीक दिवचे म्हणून आणि मागीर एडमिनिस्ट्रेटराचेर कितें आहा पळय ते फुडलो तुमी स्टेप घेवचो म्हणून कोणाक गव्हर्मेंटाक सांगलेले. डांगरे म्हणून जज आसली डिव्हिजन बेंचाक करताली तिजी ऑर्डर आहा. आता प्रश्न असो आहा जो पळय एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट केला तो फुकट करूंक ना सरकारान. ऑर्डरीचेर क्लियर बरयला तेका भंडारी समाजाचे तिजोरेंतल्यान पयशे फारीक करपाक जाय. समाजाक तो कितले घालतलो पयशे आयज पासून तरी कितले पयशे काडल्या हे म्हाका खबर ना. म्हणजे तेका पेट्रोलाचे ते जेवणाचे ते म्हणजे पगार बिगार सगळे समाजाचे वतीन. आता समाजाचो इन्कम कितें समाजाचो इन्कम वर्साक सर्टिफिकेट जे खपता 2-3 लाखाचे तो समाजाचो इन्कम. आता सरकारान हाडून बसयलो आणि पयशे फारीक करचे पडटा भंडारी समाजाक. आता ते कितले पयशे तेजो पगार आसतलो तरी स्पेसिफीक करूंक ना पूण भंडारी समाजान ताका पेमेंट करपाक जाय आनी तो ते पयशे काडपाक शकता अशें म्हणून त्या ऑर्डरीन बरयल्लें आहा. तेन्ना हे आमकां समाजाक खूब घातक आहा आनी आमकां भंडारी समाजान हो जो एडमिनिस्ट्रेटर लादला आनी जे कितें पळय सरकारान केलां तें म्हाका दिसता चुकीचे पद्दतीन केलां म्हणून आमी कोर्टान गेला आनी कोर्टाचो न्याय जो कितें आसतलो फुडें तो आमी मान्य करतले. आता जुनान आमची डेट आहा कित्याक आतां वेकेशन आहा कोर्टाचें आनी जुनान आमकां डेट दिल्ली आहा. ते आमी चॅलेंज वेवस्थीत कायद्याचेर डिस्ट्रिक्ट कडेन चॅलेंज केला आनी तेजेर कितें निवाडो येता तो आमी पळयतले आनी मागीर आमी फुडलो स्टेप कितें आहा तो म्हणजे हायकोर्टाचेर मागीर आनीकूय कोर्ट आहा न्हू त्या प्रमाणे आमी कितें आहा पळय तें डिसिजन घेतले. कित्याक आमच्या गोंयच्या काही आमचे भाव आहा ते म्हणजे प्रचार जो करता तो वेगळे पद्दतीन करता की सांगता एक आनी समाजाक मातशें खंयच्या खंय घुसपून उडयता. तेन्ना हांव प्रेस घेवन आमचे सबंद बांदवांक सांगूंक सोदता विशय जनरल बॉडी हो विशय येवचो ना इलेक्शनाचो. फक्त रोला बाबतींत चर्चा जातली पूण रोलूय ताका करपाक एज पर बायलॉज पावर ना हें हांवें तुका आतांय सांगलां. तशेंच आमच्या सबंद गोंयच्याय आमच्या ज्ञाती बांदवांक हांव सांगूंक सोदता की हो अजेंडा काडलेलो तेन्ना आमच्या बांदवांनी डिसायड करपाचें बाबा ते जनरल बॉडी वचपाचें काय पळय ना पळय तें. कित्याक आमी ते जनरल बॉडीक वचपाचें ना कित्याक आमी रीट पिटिशनान घातला आनी आमी रीट पिटिशन जें घातलां आमी एज ए कमिटी म्हणून घातला. आमी पर्सनल घालूंक ना. आमी आजून म्हणटा की आमी कमिटी आसा म्हणून आनी आमच्या प्रमाणे रीट हायकोर्टान क्लियर म्हटलेलें आहा जो पर्यंत डिस्पोज जायना मॅटर तो पर्यंत एडमिनिस्ट्रेटर काय करूंक शकतो ना. अजूनही तुमची कमिटी विराय धरून असेल ना आमी गेल्या न्हू कोर्टान गेल्या न्हू पळय सब ज्युडिस जेन्ना आसा आमी चॅलेंज केल्या न्हू. आतां कितें पळय येतलो फुडें निवाडो
तो आमी मान करतले. आमी चॅलेंज केला एडमिनिस्ट्रेटरांचेर केला कित्याक आमकां नॅचरल जस्टीस दिवंक ना सरकारान. जे पळय आमचे हियरींग जावपाक जाय आसलें लॉ मिनिस्टरा कडेन कायद्याचे दृश्टीकोनान ते आमकां हियरींग दिवंक ना. हियरींग दिनासतना आमी नॅचरल जस्टीस आमी सूट फायल केल्या. सरकारने इनजस्टिस केला म्हणटा तुमी. असो केला म्हणून आमी कोर्टान गेल्या. इनजस्टीस केलाच न्हू. जाल्यार तशें आसलें जाल्यार एक 2-4 फावटी हियरींग घेतलो आसलो आनी मागीर ऑर्डर पास करपाचो. ऍडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट केला तो सॅलरी सगळे तुमच्या समाजाची हय समाजाची घेता सगळे हें करता. म्हाका एक सांगा तो कोणाच्या सायडीन सॅलरी विड्रॉ करता तो कशें करता? तेच न्हू तोच आमचो पॉयंट आहा. आनी दुसरी गजाल म्हणजे जो समाजाची रिन्युवलूच ना. स्थायीक कमिटी आहा आमची इट इज कंटिन्यू प्रोसेस. म्हणजे अध्यक्ष आसता तो जेन्ना रिन्युवल सोंपता तेन्ना एप्लाय करता त्या प्रमाणे हांवें केला बिफोर डेट. स्थायीक कमिटी आसतना रिन्युवल नासतना एडमिनिस्ट्रेटर घालता सरकार म्हणजे एक सरप्रायज आमकां नॅचरल जस्टीसूच दिवंक ना. सरकारान मागीर ग्रांटेड घेतल्या समाज वा ग्रांटेड अशें कितें आसा? समाज ग्रांटेड म्हणजे आतां कितें म्हणपाचें आतां तो कितले पयशे आतां तुवें प्रश्न केलो की तो कितले पयशे काडटा कशे काडटा. पूण म्हाज्या म्हायती प्रमाणे म्हाका आतां एक इन्फॉर्मेशन केला की तो पेट्रोलाचे सुद्दां पयशे घेवपाक स्टार्ट केल्या म्हणजे. पूण तो अशें काडूंक शकता काय म्हणटा? एक्चुअली तो पयशे काडूंक शकता म्हणजे ताका गव्हर्मेंटान तेजे ऑर्डरीन म्हटलां की ताका सगळे पावर दिल्या. पूण आतां आमी ते चॅलेंज करपाचे आहा. आतां ते वेकेशन जेज्या कडेन वचपाक जाता काय मागीर डिव्हिजन बेंचा कडेन वचपाचें पळय ते अजून आमी डिसायड करूं ना. आनी इवन हे 20A पळय केलें नोटिफाय हें सरकारान वन सायडीड केलां. म्हणजे 1865 एक्ट आहा तेजेर एमेंड केला. हो एमेंड केला जेन्ना आमचें डिस्कशन जाली केस घालता टायमार आमकां लॉयर म्हणपाक लागले कोणी तुमी चॅलेंज करूं नाका म्हणून हें. म्हणजे हे पुलीस कम्युनिटीक हे प्रॉब्लेम जाता. ज्याची कोणी जी सोसायटीच्या अंडर 1860 सोसायटीच्या अंडर पळय रजिस्टर आहा ताका हो एमेंडमेंट हो घातक आहा. म्हणटो हो हांव चॅलेंज करपाचो आहा. म्हणजे आमी डिसायड केला एडवोकेटांचे आमी सगळे हे करून हे आमी चॅलेंज करतले. कित्याक हितून कितें म्हटलां की एडमिनिस्ट्रेटर जाय जाल्यार सरकार 6 म्हयने 4 फावटी एक्सटेंशन दिवपाक शकता. अशें न्हू कितें 6 म्हयन्यांनीच ताका हे नोटिफाय केला पळय आनी एमेंड केला तुमी 4 फावटी एक्सटेंशन दिवंक शकता. म्हणजे कोणाचोय जर 3 वर्सां टर्म आसा 4 फावट जाल्यार 3 वर्सां सोंपली तुजी. कळ्ळें तुका न्हू. असो हो प्रश्न आहा. म्हणजे गव्हर्मेंटान सारकें वन सायडेड हे एमेंडमेंट केला. देवानंद तुम्ही आयज सरकाराक ब्लेम करता पूण आयज सरकार भायल्या जाल्या कमिटी तुमची जावं समाज तुमचो. पूण आयज ही परिस्थिती येयल्या कारण तुमच्या भितर एकठांय ना तुमी म्हणून ही परिस्थिती आयज येयल्या. हय बरोबर आहा. हांव तेच सांगता. जेन्ना भायले जे कोण हे आसा तांकां पळय आयकून घे. जे घरच्या आयकून घे. ना बरोबर तुजें. सपोज जर घरच्या घरांत सुद्दां कितली फुकजां आपली घरच्या भितर म्हणून एक मस्तो आसता एक बरो आसता न्हू. एक वायट आसता एक बरो आसता. हे सरकाराचें काम न्हू. आतां राज्याचो मुखेली कोण आहा? राज्याचो विचार करून तो सगळे डिसिजन घेता न्हू. जेन्ना येदो व्हडलो समाज आहा 4-5 लाख लोकांचो आनी मेजॉरिटी समाज वोटर आहा ताका जर दिसता जाल्यार तो एडमिनिस्ट्रेटर घालूंक शकाय नासलो न्हू. म्हणजे ताका हो घालपाचो धरलो कोणाक तरी हॅपी करपाक म्हणून तेणी केला आसतलें. तुमच्या समाजाचो आसतलें. देवानंद म्हाका एक सांग हो समाज जो आसा पळय समाज मागीर समाजाचें कार्य सोडून एक पक्षाक राजकीय पक्षाक असो तेजे धांवणेक कित्याक बांदला वता? कोणी बांदला? समाजाचे कितले जाण आसा ते कोणी बांदला धांवणेक? कितले जाण वता कशे हांव आतां समाधान काम करता. हांव ते कमिटीर आहा बीजेपीचे कमिटीर हांव खंय आहा काम सांग मरे. जे पळय कोण पळय धांवणेक बांदल्यात ते खंयच्या तरी पदार आसतले दुसरे पार्टीचे तांकांय तुमी हो प्रश्न विचारा. आयकून घे. हांव तुका परत क्लियर करता. हांव कोणाचे धांवणेक बांदूंक ना. हे जे पळय आमचेर हाडून मुद्दम लादला हे मुद्दम घातला. हांव सांगता ते आयक. सपोज जर सरकाराक जाय आसली न्हू एटलीस्ट एक 3-4 हियरिंगां आमची घेतलो आसलो आनी नॅचरल जस्टीस म्हाका खात्री आहा आमकां 100% न्याय मेळटलो. हे समाज हो सगळ्यांच्याकय व्हडलो समाज भंडारी समाज गोंयांत. हो समाज आतां तूं सरकाराचे एगेन्स्ट सरकार तुमचे एगेन्स्ट वता. तुमी समाजाक आव्हान करतले काय म्हणून ह्या सरकाराच्या वाटेन रावनाका म्हणून? आव्हान करतलो कितें सरकाराक? कितें सरकार तुमचे एगेन्स्ट गेला वता म्हणटा न्ही तूं?
आता म्हणून तुवें सरकारान सरकार एक केला म्हणजे जेणे कोणी पळय आमच्याच लोकांनी जावन केला पण त्या बेगीचेर तरी केला न्हू. हय. सपोज जर आमचे लोक जर करिनासले जाल्यार त्या सरकार काय करूंक शकतो ना. सरकार खंयच्या पक्षाचो आसा आतां? हे पळय सरकार खंयच्याय पक्षाचो आहा, बीजेपीचो आहा. हय. हय, मागीर मागीर हो सरकार BJPचो सरकार बहुजन समाजाचे भंडारी समाजाच्या विरोधांत वागता अशें दिसता तुमकां काय म्हणटा तुमी जे पळय तो विरोधान वागता काय तो आमच्या फावरार वागता हेजेर हांव वचना. कित्याक ऑलरेडी आमी थंयसर सूट फायल केली आहा पिटिशन, रीट पिटिशन. ते कितें आहा तें आमकां कायद्यान न्याय मेळटलो आनी सरकार जो आसता तो राज्याचो विशय विचार करून सगळ्यो गोश्टी करता आसतलो. तांकां हें बरें दिसना आसतलें एखादें एडमिनिस्ट्रेट ह्या संस्थेक 113 वर्सां जालीं तेन्ना आमी सुद्दां जल्माक येवंक लागले. पळय सगळे शिवाजी महाराजान जे कितें पुण्याय केल्या ते शिवाजी महाराज गोंयान करूंक शकना, आतां जल्माक येवंक शकना हे. नियती आनी निसर्ग थरयतलो कितें पळय आहा पळय तें कळ्ळें न्हू तुमकां. देवानंद बाब, तुम्ही सध्या आजूनय आपल्या तुम्ही अध्यक्ष मानता जर तुम्ही ते अध्यक्ष त्या नात्यान समाज एकठांय येवचो म्हणून कितें काम चलता तुमचें? कारण पळय हांव काय बरो प्रश्न केलो तुवें. ज्या दिसा आमकां सीएमान आपयले 19 फेब्रुवारी पळय असेंब्ली आनी 19 तुवें प्रश्न केलो म्हणून सांगता 19 फेब्रुवारीक जेन्ना सीएमान आपयले आनी हांवें पयलो मुद्दो मांडलो की हांव तयार आहा म्हणून. पण कांय आमचे विरोधक जे आसले ना तुका दूद पानी का पानी जावन इलेक्शन जावन निमालो म्हणजे हेजो सगळे चल्लेले एडमिनिस्ट्रेटर घालपाक म्हणून ते उलयले न्हू. टेन्युअर कितके हेचो उरला? 5 वर्सां. 5 वर्सां. 5 वर्सां 5 वर्सां टेन्युअर आसा. पूण ऑर्डरी प्रमाणे ऑर्डरीचेर म्हटलां की पयलींचो जो बायलॉज आहा त्या प्रमाणे ऑर्डरीन म्हटलां. पूण आमी ऑलरेडी चॅलेंज केला आनी आमकां 5 वर्सां आमचो एमेंड केल्ले पयलींचे अध्यक्षान जेन्ना 2024 इलेक्शन जावच्या पयलीं आनी एमेंड केल्लो तेतून एमेंडमेंटान 5 वर्सां. पयलीं कितकी वर्सां आसली? 3 वर्सां. 3 वर्सां. आतां कितकी वर्सां जाली तुमकां? आमी 2024 निवडून येयल्या. 24. सो आतां तुमचें म्हणणें आहा की आतां जे इलेक्शन जातलें तें जावचें न्हू अशें तुमचो हें आसा मुद्दो. हय इलेक्शन जावचें न्हू. हायकोर्टान डायरेक्शन दिलां न्हू आतां मुद्दो इलेक्शन स्टील मॅटर इज डिस्पोज. तुमी आतां कितें म्हणलें तुमी एजीन स्वता मान्य केला. एजीन एडमिनिस्ट्रेटरचे वतीन उबो रावन सांगला आर्ग्युमेंट जावंक ना पूण स्टे घातलेली सुरेश लक्ष्मण कलांगुटकर तेणी स्टेचेर एजीक लास्ट मोमेंटाक सगळे उबे रावता जेन्ना स्टे मागपाक तेणे आर्ग्युमेंट करपाक वयतालो एजीन स्वता मान्य केला की आयटम नंबर 2 पळय आहा तो आमी घेयना म्हणून इलेक्शनाचो मुद्दो तो काडला. आनी आयज ऑलरेडी आयज कॉरिडोर तेणी हांगा हेजेर एडमिनिस्ट्रेटरान दिला की आमी घेयना म्हणून ते घालचें पडटा तशें ही सिस्टम. आतां भंडारी समाजाक ते 15 दाखयला म्हणजे तेच्या फाटल्यान खूब हिस्ट्री आहा ती सांगीत जाल्यार मागीर आनीक हें जातलें. तुमी आतां एजीएमाक वयचे ना अशें म्हणणें आहा तुमचें? आमी वचूंक शकना कित्याक आमी रीट पिटिशन घातला न्हू आमी कशें उरतले. हांव क्लेम करता हेजे अध्यक्ष म्हणून आनी हांव सगळी कमिटी म्हणटा आमी हांव कसो वचूंक आनी एजीएमा वचून जावपाचें कितें आहा. एजीएमान ऑलरेडी विशयच ना आनी जो पळय तेणी विशय घेतला हो मेंबराचो आनी ताका पळय जी ऑर्डर काडले एडमिनिस्ट्रेटराक ती एज पर बायलॉजान म्हणजे ऑलरेडी आहा की जे मेंबरशीप जे लिस्ट जे आसता फायनलायज ते एक्झिक्युटीव कमिटीन करपाचें आसता म्हणून मागीर एडमिनिस्ट्रेटराचो कितें प्रश्न येता ते वचून आतां एक असो विशय आहा की येदो व्हडलो समाज आसा सगळे आसा समाजाचे 2 ग्रूप आहा सो अशें दोनूय ग्रूप बसोन एकी कडेन कित्याक तोडगो तयार काडटा? हांव अजून आयज सीएमान सांगला तुमी तोडगो सीएमान काडटा जेन्ना आमकां प्रश्न केलो आपयले तेन्ना 19 फेब्रुवारीक हांवें सीएमाच्या फुडल्यान सांगलां कित्याक कंटेम जातालो कित्याक आमची ऑर्डर एक घातली रिन्युअलाची ते आमी कंटेम घातलेलो ती 19 फेब्रुवारीक काबार जाताली म्हणून आमकां बेगीन सांजचे आपयले. आदले सांजची नोटीस काडल्या आदले दिसा 4:30-5 म्हाका धाडल्या फोनार. आमी गेले तरी आसतना आनी गेले आनी थंय म्हाका विचारलें हांव म्हणलें तयार आहा पूण फुडले पळय आमचे लोक आसा तांकां नाका न्हू. तुमच्या समाज दुसरो ग्रूप आहा तो तयार ना. तयार ना. ते कितें म्हणटा इलेक्शन जावं दी. ते म्हणटा इलेक्शन जावं न्ही म्हणटा ते म्हणटा पूण हांव निवडून हांव कित्याक इलेक्शनाक वयतलो. देवानंद एक सांग फाटलीं 10-15 वर्सां जालीं तुमची 2 कमिटी जाता एक कमिटी कशीच जाय एक कमिटी आहा पळय ती आतां हांगासर सरकाराची स्तुती करता एक कितें प्रकार जाल्ला नेमको तुमचो प्रकार तोच विशय ना हे कोण तुमची कमिटी ना हे पळय दवरता कोण पळय हेतून राजकीय स्वार्थ बी कितें आसा ना कोणाक? हे पळय कोण स्तुती करता पळय म्हणटा न्हू हें तुमी ताका विचारा हांव करिना न्हू.
माझ्या कडेन कितें विचार कित्याक आनी हांव तुमच्यो दोन दोन कमिटी आहा पळय ती कित्याक लागून होय, फाटलीं दोन दोन 15 वर्सां पयलीं हेंच आसा माझे बाब आयक कशें जाता तें? 2-2 आसूं 4-4 आसूं सगळे शेवटी भंडारी समाजाचे प्रश्न आसता पूण कोण पळय कोणाची स्तुती करता चार कमिट्यो करून फुडें वयतले कशें तुमी काय म्हणटा? वयचे ना म्हणून हें चल्ला न्हू हे जे अशें झगडत रावतले काय म्हणटा? ऍडमिनिस्ट्रेटर घातलेलो आसा तो तिजोरींतल्यान पयशे काडटा आनी सगळें करता हे सगळें हेकाच लागून जाता मागीर तुमी एकी कडेन हांव चॅलेंज करपाचो आहा त्यात हांव ते नोटिफिकेशन एमेंड केला पळय तें चॅलेंज करतलो कित्याक आमकां दिल्लीचे सुद्दां लॉयराक हांवें ते धाडलेले तो म्हणटा हे एमेंड करून तुमी ओगी बदले काय म्हणटा एकूच समाज म्हणजे वन सायडेड एमेंडमेंट आहा हो. म्हणजे 4 वर्सां कंटिन्यू एडमिनिस्ट्रेटराक तेच्यान कंटिन्यू करूं येता म्हणजे तूं जर आतां निवडून येयलो 6 म्हयन्यान तेच्याक एडमिनिस्ट्रेटर घालूं येता फटाफट केस घालून ना आनी एडमिनिस्ट्रेटर घालपाक डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जाय तसो रिपोर्ट धाडूंक शकता न्हू सरकाराक मागीर समाजान झगडत रावत तर काम करत हांव चॅलेंज करपाचो आहा म्हणजे समाज असो फोडून दवरपाचो प्रयत्न सरकार करता अशें कितें आसा पळय सरकार करता म्हणून म्हाजे कांय प्रूफ ना पूण आमचे लोक करता हे सारकें दिश्टी पडटा सरकार करता म्हणून हांव कशें म्हणूंक शकता आनी दुसरी गजाल सरकार आमकां समाजाक रुपया दिना पयल्यान आतां कोकरता पळय आतां फाल्यां जर एडमिनिस्ट्रेटरान म्हयन्याक जर 50,000 बिल दिले आनी आपूण स्वता चेक मारून जर काडून तेणी जर पयशे काडले सपोज हो आनीक 6 म्हयने उरलो अशें धरून चल कोर्टान डिसिजन जायना जाल्यार 6 म्हयन्याक पयशे जाले कितले वर्साक इन्कम कितें समाजाचो भंडारी समाजाच्या तिजोरींतले अशा पद्दतीन पयशे काडपाचो अधिकार ताका आसा. ना पूण ऑर्डरीन बरयला न्हू आता भंडारी कोर्टान समाजान पयशे काड आतां सगळे घेता न्हू आतां ताणेच काडपाचें म्हणून बरयलें. आता हय ऑर्डरीन तेका भंडारी समाजान फारीक करपाचें म्हणलें आतां तेका भंडारी समाजान फारीक करपाचें तेजे तोच पयशे घेता न्हू काडटा न्हू तूं सायनींग ऑथॉरिटी तुमकां प्रेजर करची कोण ना. आतां हांव ते सगळे चॅलेंज करता न्हू आतां हांव ते हांव करपाचो आतां न्हू हांवच करता न्हू तुम्ही आता कोर्टान वयतले जो फी आहा ती समाजाच्या तिजोरींतल्यान वयतले काय तुमी पर्सनल तुमचें हें आसतलें कितें कोर्टान हय. समाजाचें कितें आसतलें हांव पर्सनल आमी करता कोर्टाक वचपाक आमी रुजू समाजाचें काडून ना आमी पर्सनल